आमचे हो जो ग्राउंड आसा तो कंप्लीशन जावंक ना। आमचे भुरगे वचत थंयसर त्रास काडटा। हांगासर थंय इतले प्लेयर्स आहा कोण प्लेयर्स जायना तेजे खातीर हांव मुद्दम ग्राउंडाच्या हे सगळ्याक लागून मुद्दम येयलो। तितून म्हाका चड इंट्रस्ट आहा आनी बेगींतल्या बेगीन हेंच्यांनी तेजेर कितें तरी डिसिजन घेवन बेगींतल्या बेगीन हो ग्राउंड करचो। लास्ट ग्राम सभेक आमचो एक प्रश्न आसलो की आयज मेरेन त्या ग्राउंडा आमच्या फुटबॉल ग्राउंड प्ले ग्राउंडाक आयज मेरेन कितलो एक्सपेंडिचर जालो। तो एक्सपेंडिचर आमी प्रश्न हितून केल्लो ग्रामसभेक एक अशें डिसिजन जालें की प्रॉपर कन्सल्टंटाक आपोवन आमी हे नेक्स्ट संडे म्हणजे आयच्या तारखेक डिसिजन घेतले कितें तें। सो डिस्कशनाक आयज सिंपल प्रश्न आसले की आयज मेरेन ग्राउंडाक कितले पयशे मोडले ते। सो सरपंचान सांगलें आमच्या ग्राम विलेज पंचायत मुळगांवच्या की आयज मेरेन 64 लाख त्या ग्राउंडाक मोडले। 64 लाखाचे जेन्ना हिशोब मागलो आमी तेन्ना कसल्या फंडांसून मोडले एक्सपेंडिचर खर्च केलो। सो 50 लाख तेंच्यांनी गोवा लिबरेशन फंडांसून स्पेंड केला आनी 14 लाख ती GI फंडांसून स्पेंड केला। सो आयज जेन्ना आमी फायल मागली 14 लाखाची 14 लाखान भितून ब्रेकअप आसलो की एक 8 लाखाचें काम जालां आनी एक 4 लाखाचें काम जालां। सो ह्या तिनूय फंडांसून जें काम जालां पळय भितून जे थोडे गोष्टी आसा एक्सकवेशन ऑफ वर्क आनी बाकीचे गोष्टी आहा हे सगळे रिपीटेड जाल्ले आसा काम आयज जे डॉक्युमेंटान जाला। आनी एक गजाल आयज पळोवन येयली की जे काम 50 लाखाच्या जे फंडांसून जावपाचे आसले फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट फॉर मेल एंड फिमेल एंड आयर्न नेट 3 मीटर अक्रॉस द ग्राउंड काम हेजे जावंक ना। बट जे वर्क कंप्लीट सर्टिफिकेट आसा तेजेर तेंच्यांनी बरयल्लें आसा की दॅट दीस वर्क हॅज बीन कॅरीड आउट आनी हेजेर सरपंचाची सिग्नेचर आसा। आयज अशें आमकां दिसता की जे काम जे वर्क ऑर्डरान आसले स्कोप ऑफ वर्कान आसले हे काम जावंक ना आनी सर्टिफिकेट तांकां जाला आनी सरपंचानूय एक्सेप्ट केला की जे कन्सल्टंटांक जे कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट सुद्दां ह्यो 30-45 लॅक्साचो फूल पेमेंट जाल्लो आसा। जशें ओमकारान सांगला तशें विशय एक्चुअली 20 तारखेक आमच्या गांवांत मुळगांव ग्रामसभेन एक आमची ग्रामसभा आसलेली फाटल्या आयतारा 20 तारखेक। तेन्ना गांवचो जो एकुलतो एक ग्राउंड आसा प्ले ग्राउंड तेज्या संदर्भान विशय येयले। सगळे गांवचे भुरगे ग्रामसभेक येयल्ले पळोवन एक्चुअली गर्दी खूब जाल्लेली जशें आयज तुमी पळोवंक शकता अख्ख्या गांवचे भुरगे येयल्ले ग्राउंडाचो विशय म्हणून। फाटल्या ग्रामसभेचो विशय हो कॅरी फॉवर्ड जाला ह्या आयताराक कित्याक तर तेंच्यांनी डिमांड घातलेलो की आमकां स्पेसिफीक टायम दिया फक्त हो इशू डिस्कस करपाक। सो आयज हो इशू घेतलो। सांगपाचें बॅकग्रावंड म्हटल्यार आनी बॉटम लायन म्हटल्यार सुमारे 65 लाख 65 लॅक्स ग्राउंडाक लागून खर्च जाल्लो आहा। ग्राउंड तयार ना अजून। हांगासर जेन्ना भुरग्यांनी येवन फायल्यो तपासल्यो तांकां अशें कंप्लिशन सर्टिफिकेट बीन मेळ्ळी जितून सर्टन इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक टॉयलेट्स मागीर फेन्सिंग बीन कंप्लिशन सर्टिफिकेटीन दिसता। थंय पाटी मारलेली आहा उद्घाटन केल्लेली तेजेर हे कंपोनंट दिसता पूण एक्चुअली सायटीर ना। म्हणून मागीर आयच्या मिटिंगेक बोवाळ जालो सेयींग दॅट जे जावपूच ना काम तेजी कंप्लिशन सर्टिफिकेटीचेर तुमी कशें सायन मारला काय म्हणून। सो फायनली पंचायत एग्रीड टू एन एक्सटेंट। सरपंचान स्वता सांगले की आमकां टायम दिया। आमी तांकां आतां 6 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आहा। जी कामां पेंडींग आसा ती 6 म्हयन्या भितर कंप्लीट करची म्हणून आनी ती जर जावंक ना जाल्यार आउट ऑफ 7 पंचास 5 पंचांनी सांगला 6 म्हयन्या भितर जावंक ना जाल्यार आमी रिजायन करतले म्हणून। ते जे 2 पंच आहा जेंच्यांनी सांगला की आमी कशेंय करून 6 म्हयन्यान कंप्लीट करतले तेंचो कॉन्फिडन्स लेवल हाय आसा पूण त्याच कॉन्फिडन्सान आमी तांकां सांगलें जावंक ना जाल्यार आमी रिजायन करतले म्हणून सांग म्हटलें ते तयार ना। हे 2 पंच आहा विशाल सेन गाड आनी गजानन मांद्रेकर। हांकां आतां आमी सांगलां की तुमी जर करूंक ना 6 म्हयन्या भितर जाल्यार मागीर पब्लीक गांवचे लोक एक्शन घेतले कितें एक्शन घेवपाक जाय ते। पूण बाय एंड लार्ज आयज 2 डिसिजन जाला। एक डिसिजन पंचायती कडल्यान येयला आमकां एश्योरन्स की 6 म्हयन्या भितर जातले आनी दुसरें डिसिजन आतां गांवच्या लोकांनी घेतला की हे 65 लॅक्साचे जे 3 इनवॉयसींग जाल्लेले आहा बिलींग जाल्लेले आहा तेजेर कितें हिशोब ते आतां गांवचे लोक मेळोन सगळे इन्स्पेक्शन करतात। मुळगांवची सरपंच मानसी कोटणकर आयज आमी हांगासर तेंच्यांनी ग्रामसभेक सांगल्या प्रमाणे आयज आमी हांगासर ग्राउंडाच्या विशयाचेर चर्चा करपाक तांकां आपयल्ले ग्रामस्थांक। सो आमकां गोवा लिबरेशन फंड 50 लॅक्स आनी
आमचे दीन दयाळ हे दोनूय कामाचे आमकां हे येयल्ले 50 लॅक्सान ते काम 2-3 मीटर नेट आणि टॉयलेट ही 2 कामां आमी एक्सक्लूड केली कारण ती दीन दयाळ स्किमीच्या अंडर येताली ती डबल जावंक जायना म्हणून आमी तितून घातली आणि हितून आमी रिटेनिंग वॉल एडिशनल घातले आणि नाला ड्रेनेज नाला तो आमी घेतलो आणि फक्त आमची मिस्टेक खंय जाली आमी फक्त ते व्हिडिओचे अप्रुवल घेवंक ना हांगा आमची मिस्टेक जाली व्हिडिओचे ओरली उलोवन आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आनी व्हिडिओ कडेन ओरली उलोवन आमी हें काम केलें आनी कोणीनूच हितून फ्रॉड करूंक ना कोणाच्याच बॉल्सान कितेंच पयशे वचोंक ना डायरेक्ट आमी तें काम टॉयलेट आनी हें एक्सक्लूड करून आमी रिटेनिंग वॉल आनी ड्रेनेज नाला म्हणटा तो आमी घेतलो रेजोल्युशन घेवन आमी पंचायत बॉडीचे डिसिजनाचेर रेजोल्युशन घेवन आमी तें काम तांकां करूंक दिलें कॉन्ट्रॅक्टराक सो त्याच्या प्रमाणे काम जालें पूण ते लोकांचें म्हणणें आसा की अप्रुवल तुमी घेयनासतना डायरेक्ट कामाक कशें स्टार्ट केलें आमी म्हटलें आमी ओरली उलोवन तेंचे कडेन स्टार्ट केलें कित्याक गांवचोच कॉन्ट्रॅक्टर आमचो दत्ता मोरजकर तेकाच तेच्याच थ्रू ओरली आमी ठराव घेवन आमी हें करून तें काम हितून घेतलें आनी फक्त 3 मीटर नेट आणि टॉयलेट आसा पळय ती दीन दयाळ स्किमीच्या अंडर येता म्हणून ते डबल जावंक जायना म्हणून आमी तशें केलें ओके आता तुम्ही एक्सेप्ट केलें की आमच्याकडे मिस्टेक जाली म्हणून आणि त्याप्रमाणे तुम्ही हे सांगले की फुडल्या 6 म्हयन्यान तुम्ही मिस्टेक आमी कितें केली मिस्टेक आमी ते म्हणटा की आमी अप्रुवल घेवंक जाय आसलें ओके आमी मानले आमी अप्रुवल घेवन आमी इन रिटर्न ऑफिशियल डॉक्युमेंट घेवन आमी तें करूंक जाय आसलें काम स्टार्ट तेका पूण आमी तें तशें करूंक ना आमी डायरेक्ट तेका एक्सक्लूड करून तें काम करपाक लायलें ती मिस्टेक आमी मान्य केली तेंचे कडेन आतां ते म्हणटा टॉयलेट थंय आसूंक जाय तेका लागून आमी डिसिजन घेतलें की हो टॉयलेट आनी हे नेट 3 मीटर नेट आसा पळय ते 6 म्हयन्या भितर आमी तांकां घालून दिता कळ्ळें आनी तेंच्यांनी आमचे कडेन मागलें की 6 म्हयन्या भितर जायना जाल्यार कशें कितें जाल्यार आमी सांगलें तांकां 5 मेंबरांनी की आमी रिजायन दिता तें डिसिजन अजून मागीर आतां परत करतले आमी बसोन तें डिसिजन घेतली तेजेर आतां कशें कितें उलोवपाचें कॉन्ट्रॅक्टराक आफोवन आमी तेजे कडेन उलोवन तें काम कंप्लीट करून घेतलें आनी जर तें काम कंप्लीट जावंक ना जाल्यार फुडें आमी 5 मेंबर आसा आमच्या तें आमी उलोवन तेजेर डिस्कशन करतलीं